देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. लुकाचो 21 वोड 26-38. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिव नाका मारिये, तुका तर देवा सोवें करपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादले लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. आनी पळय, तुजे सोयरे इलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांजडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिलो करचलो. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. नियाळ. देव आंकवार मारयेक आपल्या पुताची आवय जावंक वेचून काडटा आनी वेळ पावतोच गाब्रिएल दुताक तिचेशी पाठयता तिची खोशी जाणा जावंक. गाब्रिएल दूत आंकवारेक नोमान करून म्हणटा, नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती घाबरता आनी हें नोमान कसलें काय म्हूण चिंतूंक पडटा. जेन्ना मारयेक देवाची येवजण समजता तेन्ना ती देवाचे येवजणेक घालतिकायेन मान बागयता आनी म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां पोरमणे. आमकां जोण एकल्याक देवाची खेरीत येवजण आसा. आमची येवजण पाटी दवरून देवाचे येवजणेक मोरये पोरी घालतिकायेन मान बागोवंक चड गरजेचें. आमेन.